न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतकाच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां अपडेट्सान तुमकां येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर। ज्यो कितें गोंयान घडामोडी घडल्या तो बुलेटिनाक आमच्या वयच्या पयलीं जो कितें रॉ मटेरियल आहा तो तुमच्या पर्यंत पावोवपा खातीर आमी त्यो खबऱ्यो ज्यो रॉ मटेरियल आसा त्यो विचारपा खातीर आमच्या सब एडिटरां कडेन या। सगळ्यान पयलीं आमी विचारून घेवया आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गांवसा कडल्यान। महाराष्ट्रान मराठा आंदोलन चालू आसा। जरांगे पाटील म्हणटा तो एक मराठा समाजाचो फुडारी आंदोलनाक बसला, पूण आयज ह्या आंदोलनाक हिंसक वळण मेळ्ळा। जे चाळविल्ले जे मराठा आंदोलक आसात हांणी एक राष्ट्रवादीचो आमदार सोळंके म्हणून ताच्या घराक उजो घातलो आनी ताच्या उपरांत राजकीय वातावरण बरेंच तापलां। आरत्यो परत्यो चर्चा रंगपाक लागल्यात। महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हांणी हेचेर खर प्रतिक्रिया दिल्या की हे जे मराठा आंदोलन आहा ते खंय तरी हिंसक पातळीचेर म्हणजे वेगळ्या वळणाचेर वचपाक लागला। ते भायर जी राष्ट्रवादीची फुडारी सुप्रिया सुळे हिणेय प्रतिक्रिया दिल्या त्याच्या भायर तिणें महाराष्ट्राचो गृहमंत्री आनी सरकाराचेर फोग काडला। गृहमंत्री न्हिदला काय कितें अशे तरेच्यो घडणुको घडटात तेन्ना पुलीस यंत्रणा कितें करतली अशे तरेचो हे प्रश्न उपरासला। ती सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली आमच्या 7च्या बुलेटिनांत। ते भायर स्पोर्ट्सांतली एक म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार सद्या जे वर्ल्ड कप चालू आसा तातूंत भारतान जे इंग्लंड आहा आदलो चॅम्पियन ताचेर 100 धांवड्यांनी जैत मेळयल्या। भारताची 6वी मॅच आसली आनी 6वी मॅचीत भारतान सेगीत ही 6वी जैत मेळयली। तेच बरोबर जे पॉयंट टेबल आहा तातूंत सगळ्यात वयर सुवात मेळयली। जवळ जवळ भारताचो सेमी फायनलींतलो प्रवेश हो निश्चित जाल्लो आसा। आतां हेर बाकीच्यो खंयच्यो टीमी सेमी फायनलींत पावतात ते पळोवचें पडटलें। तर आयज म्हत्वाची अशी बातमी आहा महाराष्ट्रात जी खवदळ फाटले कांय दिसा सावन मराठा आरक्षणा खातीर चालू आसा। एनसीपी आनी अजित पवार गटांतलो सोलंकी जो आमदार आसा त्याच्या घराक उजो घातलो, तितून खुबशे लुकसाण जाले, पूण हितून त्याच्या घरातल्या कोणाक व्हडली दुखापत जावंक ना गंभीर, पूण मात सामानांचे बीन बरेंच लुकसाण जाल्ल्याची ही बातमी आसा ती तुमकां बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली 7 PM। आमच्या बरोबर आसात आमचे उशा। तुवें खंयची आयज म्हत्वाची अशी बातमी केल्या? मुरगांव पालिकेन दुकानदारा कडेन वेवसायीक परवानो नाशिल्ल्यान 2 दुकानांक कुलूपां लायली आनी तशींच आतां मेरेन 250 दुकानां जी आसा तांच्यांनी लायसन फी भरूं ना। आनी जो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकर आसा ताणें सांगलें की फाटलीं 30 वर्सां जालीं ती दुकान चलयतात पूण ते लायसनाची फी भरिनात, तांच्यांनी बेगोबेग भरची। आनी जी दुसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार पेडण्या आयज शेतकाऱ्यांची एक खासा धोरणाचेर चर्चा करपा खातीर खासा बसका आपयल्ली आनी जी शेतकी विभागाचें जें कार्यालय आसा थंय तांकां बसका आपयल्ली खरी, पूण तांकां जागो उणो पडलो आनी हे खातीर शेतकाऱ्यांनी बरोच बोवाळ केलो। उपरांत ती बसका दुसरे कडेन व्हरून सभाघरांत शिफ्ट केली आनी जो शेतकार आसा तेंच्यांनी जी बसका आपयल्ली ताचेर तांकां सारकी चर्चा करपाक मेळना, हे खातीर सरकाराचे बरोच फोग काडला। ह्यो दोनी आमच्यो पुराय बातमी तुमी मुद्दम 7 PM बुलेटिनान पळोवच्यो। तर आमचे सब एडिटर उशान एक म्हत्वाची बातमी सांगली। आतां आमी या आमचे डेस्क इंचार्ज रश्मी नर्से कडेन। रश्मी, आयज खंयची म्हत्वाची बातमी केला ती विचारया। गौरीश, आयज एक म्हत्वाची बातमी जी आमचे सर्वसामान्यांचे जेवणा कडेन निगडीत आसा ती म्हणजे कांदे म्हारग जाल्यात। कांद्यान प्रत्येकाच्या बोल्साक खार घातला। 80 रुपया कांदो पावला। जो 20 ते 25 रुपया किल कांदो आसलो तो 80 रुपया पावला आनी आतां तो 100 सुद्दां रुपया जावंक शकता। कांदो कुसला, मदीं पडलेल्या पावसाक लागून कांदो कुसताकून मागीर प्रायस वाडटा। ही आतां पारंपारीक वर्सान वर्स आयकपाची आमची कारणां जाल्यात। सो हेचेर खंय तरी नियंत्रण येवपाक जाय। आमी सदींच बेळगांवसून कांदो हाडटा जावं आनीक जी शेजारची
महत्वाची राज्य आसा थंयसरूय कांय प्रमाणात कांदो हाडटा. हॉर्टिकल्चरार सध्या कांदो 60 रुपया पर केजी आसा, पण गोंयान कांदो सदींच दुसऱ्या चडसो राज्यां कडल्यान धाडची पाळी येता आमचेर. सो गोंयानूय कांद्याची पिकावळ परत सुरू जावपाक जाय. गोंय स्वयंपूर्ण जावपाक लागला. सगळ्या बाबतीन गोंय स्वयंपूर्ण जाता तेन्ना कांदोच कित्याक ना होय प्रश्न येता. सो कांदो म्हारग जाला आनी कांदो जर हाडपाक वयतात जाल्यार 100 रुपयान कील घेवपाची आतां तुमी तयारी दवरा, इतलें हांव सांगता. येस. तर कांद्यान सध्या गोंयकारांच्या दोळ्यान दुखां काडलेली आसा. ही बातमी रश्मी नर्सेन आमकां सांगली. आतां फुडें या दिप्तीक विचारया. दिप्तीन खंयची म्हत्वाची बातमी आयज केलेली आसा? गौरीश, काल सांजे 3:00 म्हापशा करसवाडा हांगा एकट्याच्या घराक उजो पेटलो. म्हणजे वयले म्हळ्यार फॅनाक शॉर्ट सर्कीट जाल्ली आनी उजो लागलो आनी हाका लागून तांचे सुमार 2 लाखांचें लुकसाण जाल्लें आसा. ते पुराय घर लाकडाचें आशिल्ल्या कारणान म्हणजे हेजें लुकसाण जें चड आसा आनी तांकां कळना फुडें तांणी रोखडीच उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें आनी उजो खूब खर आशिल्ल्या कारणान तांकां फक्त म्हापशेचेच न्ही जाल्यार पिळणचे उजो पालोवपी दळाकूय आपोवचें पडलें. मात उजो नियंत्रणांत हाडलो. दुसरी जी घडणूक आसा ती म्हळ्यार आंध्र प्रदेशांत काल सांजे 2 पॅसेंजर ट्रेनी समोरासमोर टक्कर जावन अपघात जाला आनी तातूंत 14 जाणांक मरण आयलें जाल्यार 40 जाण जे आसा ते गंभीर जखमी आसात. आनी ह्या पुराय घडणुकेचो तपास जो आसा तो अवश्य करतले म्हणून रेल्वे विभागीय वेवस्थापकान सांगिल्लें आसा. आनी आतां बचाव कार्य पुराय करून रेल्वे मार्ग जो आसा तो मोकळो केल्लो आसा. दिप्तीन 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगल्यो. आतां फुडें आनी आमच्या ऐश्वर्याक विचारया. ऐश्वर्या, तुवें खंयची एक म्हत्वाची बातमी आयज दिसभरान केल्या? आयची बातमी म्हणजे आयज एक उजो लागपाची घडणूक घडली. वास्कोन पिझ्झा हटाक उजो लागलो दुकानाक. तो उजो जनरेटराक उजो लागलो. सो तो उजो सगळ्याक पाताळ्ळो. पण हेतून लुकसाण अजून तरी ते लुकसाण कितलें जालें तें कळूंक ना, पण जिवीत हानी कोणाक जावंक ना. वास्को जो उजो लागलो आहे, जी बातमी भगभगताली आहे दीसभर, ती ऐश्वर्यान सांगली. ती 7 PM बुलेटिनान तुमकां पळोवपाक मेळटली. आजून तिजो सविस्तर तेजी अपडेट्स आमच्या पर्यंत येयल्ली ना. जशी येतली तशी 7 PM बुलेटिनाक ती बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली. आतां आमच्या बरोबर आसा आमचे रिपोर्टर म्हत्वाचे ते समीपान आयज खंयची म्हत्वाची बातमी केल्या तेज्या कडल्यानूच आयकया. आयज एक मेन म्हत्वाची बातमी म्हणटा ती महाराष्ट्राचो सभापती आसा सचिन नार्वेकर, ताका सर्वोच्च न्यायालया कडल्यान चाबूक पडला. जे डिसक्वॉलिफिकेशन पेटिशन अगेन्स्ट द डिफेक्टेड MLAs फ्रॉम शिवसेना आनी राष्ट्रवादी तेंचेर बेगीन टायम बाउंड तेंच्यांनी हे घेवची म्हणून डिसक्वॉलिफाय पेटिशनाचेर हियरींग घेवचें म्हणून. तुमकां खबर आसतलें शिवसेना जी आसली, शिवसेना ती त्यांचो जो फुडारी आसलो, वरिष्ठ फुडारी एकनाथ शिंदे, जो आता महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री आसा, तेणी एक आमदार फोडून आपली शिंदे गट ही शिवसेना तयार केल्ली आनी तेणी भाजपाक तेंको दिवन भाजपाचें सरकार सत्तेर हाडलें आपूण स्वता मुख्यमंत्री जावन. पूण भाजपाचें ऑपरेशन लोटस म्हणटा तें थंय मेरेन थांबलें ना. ते राष्ट्रवादीच्या वाटेक गेले. अजित पवार जेन्ना पयलींच तांकां धोका दिल्लो BJPक, तेणी अजित पवारा बरोबर आनी 9 आमदार फोडले आनी एक अजित पवार गट आपलो स्थापन केलो. हे एकूण राजकारणा भितर जे कोण मेन फावंडींग म्हणटा ते पक्षाचे जे लिडर आसले, तेणी सभापती मुखार एक डिसक्वॉलिफिकेशन पेटिशन एक याचिका घातलेली. आतां कशें आमी डिसक्वॉलिफिकेशन म्हणटा ते 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी तूं स्प्लीट जावपाक शकता म्हणटा, बट तितून कॉम्प्लिकेशन आसा. गोंया बाबतींत ते हांव गोंयाचेर येता, पूण तांकां एक याचिका घातलेली जे डिफेक्शन जालां इट्स नॉट लिगल, आमचो पक्ष आमचे हितूनूच आहा, हे कितें केलां तें रॉंग केलां म्हणून. आनी देखून सभापती ही याचिकेचेर सुनावणी घेवपाक कळाव करतालो म्हणून थंय देखून ते हांगा गेले, सुप्रीम कोर्टान गेले. सुप्रीम कोर्टान चाबूक मारलो जे शिंदे गटाचे जे आमदार शिंदे गटा बरोबर जे डिफेक्ट जाल्यात तेंचे डिसेंबरा पयलीं घेवपाची हियरींग डिसिजन. आनी दुसरें कितें पवार गटाच्या ते जानेवारी पयलीं तेंचे हे निकालात काडपाची म्हणून. आतां डिफेक्शन ते जाणा गोंयांतूय तशेंच सिमिलर डिफेक्शन 2 फावटी जालां. हालींच 8 आमदार फुटलेले. सिमिलर डिफेक्शनाचेर कसो चाबूक मारला महाराष्ट्रान, तसोच चाबूक गोंयच्या सभापतीचेर पडत काय असो एक विचार आतां हे लागला. आनी देखून गोंयांत राजकीय समीकरणां बदलपाक शकता. गोवा हेज अ हिस्ट्री ऑफ डिफेक्शन आनी गोंयानूच डिफेक्शन चडशें आमी सुरू जालां तें म्हणूंक शकता. आतां डिफेक्शनाचेर आमी पयलीं येवया. 2/3 ऑफ स्प्लीट म्हणटा पळय, हांगासर कितें जालां महाराष्ट्रान शिवसेना फुटली, भाजपा बरोबर मत जावंक ना, राष्ट्रवादी फुटली, भाजपा बरोबर मत जावंक ना, एक सेपरेट ग्रूप तयार जालो. आतां हांगासर कशें आहा, काँग्रेसीच्यान 8 जाण फुटले,
काँग्रेस ग्रुप सेपरेट जावंक ना, डायरेक्ट भाजपान गेले आमदाराचे आपूण भाजपाचे आमदार म्हणून. जी पयली टॅक्नीक 10 आमदारां बरोबर वापरलेली तीच टॅक्नीक तेणी वापरली. 8 आमदार फुटले, 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी म्हणटा स्प्लीट अँड मर्ज विथ द BJP, स्प्लीट अँड मर्जर ह्या म्हणटा तो टर्म ताका. पूण एक आमी तो टर्म पळोवंक गेल्यार 2/3 स्प्लीट ते लिगल म्हणटात, पूण कायदे सल्लागार म्हणटा 2/3 इज अ लिगल. पळय आतां खंयच्या पक्षान एक लेजिस्लेटीव विंग आसता आनी एक ऑर्गनायजेशनल विंग. लेजिस्लेटीव म्हणटा ते MLA. फक्त 2/3 लेजिस्लेटीव विंग उपकारना, जाता जाल्यार फूल काँग्रेस मिन्स आतां काँग्रेसले 8 जाण फुटला, ते फक्त 8 जाण न्ही, इंडियन नॅशनल काँग्रेसची फूल 2/3 ती फुटोंक जाय आनी मत जावंक जाय म्हणून. आतां देखून हेजेर आतां फुडलो कितें निवाडो येता आनी गोंयाक कसो रिलेट जाता तो पळोवंक जाय. कित्याक गिरीश चोडणकरान पासून 8 जाण फुटलेले, तेजेर तो सर्वोच्च न्यायालयान गेल्लो आनी सर्वोच्च न्यायालयान नोटिसीस पासून इश्यूज केले एका सभापतीक आनी 8 आमदारांक. आनी हालींच हे जे महाराष्ट्रान चल्ला, जे सभापतीक तो आतां निवाडो दिला, आतां कितें तो तेज्या बद्दल रमेश तवडकराक बसून विचारले, ते मडगांव आसले, ते म्हणाले तो आपूण जुईदाचें काम करता, जुईज कितें कशें आपलें काम करता तें आपलें जुईदाचें काम, हेजें आयकून घेवप तेजें आयकून घेवप. तशें आपूण सद्या हियरींग घेता, कितको टायम लागत कित्याक तो आपल्याक वेळेचें बंधन ना म्हणटा. कोर्टांनी पासून 10-10 वर्सां केसी पेंडींग आसता, आपूण पासून हें करता, पूण आपल्याक अशें वेळेचें बंधन काय ना म्हणटा. आपूण ही बाजू आयकून घेता. पूण पळोवंक जाय 10 आमदार फुटलेले, ती आतां सर्वोच्च न्यायालयान गेल्ली, सभापतीन ती भायर मारली. 10 आमदार पयलीं फुटिल्ले ते, मागीर ते हायकोर्टान गेले, हायकोर्टानूय भायर मारली, मागीर ते सुप्रीम कोर्टान गेले. आतां सुप्रीम कोर्टान आतां कितके पावस लागतले ती निकालात येवपाक, आतां ते पळोवचें पडटलें. आनी एक दुसरी स्टोरी म्हणटा ते आमी एक इन्वेस्टिगेटीव स्टोरी मारला. मरिनाचो वाद परत पेटला, तो जाणात. आनी तो वाद पेटला कित्याक एनवायरमेंट, युनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लायमेट चेंजान एक नोटिफिकेशन काडलेलें, कित्याक एनवायरमेंट क्लियरन्सा मरिना खातीर कंपल्सरी ना. मरिनान फक्त CRZ कडल्यान परमिशन घेवची, GCZMान CRZ हो ग्रीन सिग्नल घेवचो आनी प्रकल्प चालीक लावचो म्हणून. हो एनवायरमेंट क्लियरन्स काडच्या फाटल्यान कारण कितें हेज्या बद्दल आमी एक सखोल विश्लेशण केलां. आतां अशें आयकूंक येता कितें 2011 वर्सान GCZMन मरिनान आहोय मरिना हो जो MPTचो एक प्रोजेक्ट आसलो आनी कार्गवाल कंपनी हो प्रोजेक्ट बांदताली, तेणी परमिशन घातलेलें मरिना खातीर. मरिना खातीर आतां समज इट्स अ CRZ एरिया, ते CRZ एरियान थंय एनवायरमेंट क्लियरन्स घेवपाक खूब गरजेचें आसलें. ते मरीन बायोडायवर्सिटी, मरीन लायफा तांकां थ्रेट कितें हें कितें, थंय तांकां पब्लीक हियरींग घेवपाक गरजेचें आसलें. आनी तेंच्यांनी EIA रिपोर्ट म्हणून तो एक ड्राफ्ट केल्लो. खंयचे व्हडले प्रोजेक्ट येता एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट म्हणटा तो भोव गरजेचो, तो दाखोवंक पर्यावरणाक मारक थरतलो काय ना तो. सगळी तयारी केल्ली तेंच्यांनी. पूण एक विशय येयलो, तो गव्हर्मेंटा चुकलो, ते तेंचें घाळपण. CZMP कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लान 2011 तो आतां जावंक जाय आसलो, तो अजुनूय जावंक ना. देखून CZMP तयार जायना. त्या मेरेन मरिनाक पब्लीक हियरींग घेवन EC घेवपाक मेळोंकूच शकना. तेंच्यांनी पब्लीक हियरींग आफयल्ली पासून सगळे तेंचे रेडी आसले प्लॅन बी डिस्कशनाक, पूण CZMP तयार जावंक ना अशें कारण सांगत कलेक्टरान ती सुनावणीच पोस्टपोन केली. आतां पूण तो थंय मेरेन थांबोंक ना कोण मरिनाचो प्रकल्प, तेणी सुनावणी रद्द केली म्हणून ते हायकोर्टान धांवले. हायकोर्टान म्हटलें कितें, जी GCZMची EAC आसा, एनवायरमेंट असेसमेंट कमिटी, एनवायरमेंट असेसमेंट कमिटीचे निर्देश स्पश्ट आसा. जे मेरेन CZMP जायना ते मेरेन तुमकां पब्लीक हियरींग घेवन EC मेळपाकूच शकना. देखून हायकोर्टानूय ही केस भायर मारली. आतां हायकोर्टाक बायपास करूंक आनी पब्लीक हियरींगा, पब्लीचे नावशेचे लोकांचे मरिना बद्दल म्हणणें हें भायर मारपाक हो EC रद्द केला काय कितें, हेच्या बद्दल सखोल विश्लेशण आनी इन्वेस्टिगेटीव बातमी करून आमी तुमकां आयज सांजचे ह्या बुलेटिनाक गोमंतक TVन आमी तुमकां घेवन येतले. तर मरिना बद्दल लेगीत आमकां आमच्या रिपोर्टर समीपान एक खूब म्हत्वाचो असो रिपोर्ट दिला. तेजेर सविस्तर आतां तो विश्लेशण करून एक इन्वेस्टिगेशन करून ते आमी तुमकां 7 PM बुलेटिनान दाखयतले. तर अशाच अपडेटेड खबरां खातीर तुमी पळयत रावात गोमंतक TV. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीच आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूप व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक टीव्ही.